प्लॅनंट हायस्कूल मया हांगा शिकता। तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार। विजू गांवांतलो एक प्रामाणीक आनी हुशार भुरगो मॅट्रिक पर्यंत शिक्षण जाल्लो। घरच्या परिस्थितीक लागून फुडलें शिक्षण घेवपाक शकनासलो। मॅट्रिके उपरांत घराक आदार दिवपाक विजून इंडस्ट्रीन नोकरी धरली। घराक आदार जालो। हळूहळू घरची परिस्थिती सुधारपाक लागली। घोड्याच्या पावलांनी वर्सां धांवपाक लागली। आतां म्हणसर विजूक सर्विसेक लागून 5 वर्सांय जाल्ली। तेच्या वांगडचे भुरगे डिग्री मेळून बऱ्या कामाकूय लागलेले। 10 वर्सां उपरांत विजूच्या 10वीच्या बॅचान गेट टुगेदर पार्टी आयोजीत केल्ली। विजूचे सगळे वर्गमित्र मैत्रिण्यो आलिशान गाडयांनी आनी सूट बूट बांदून त्या पार्टेक येयल्ले। सगळ्या मित्रांची गिरिस्तकाय तांच्या कपड्यांनी आनी तांच्या वागण्यान दिसून येताली। फक्त विजू सादी पॅन्ट, धवो शर्ट आनी पांयान कोल्हापुरी चप्पल, सगळ्या मदीं वेगळोच दिसतालो। ओळख करून दिवपाच्या कार्यावळीक दर एक विजूचो वर्गमित्र दोतोर, इंजिनियर, MBA, IIT, मॅनेजर तर कोण यशस्वी व्यावसायिक अशी म्हणून ओळख करून दिताना प्रत्येकाची छाती अभिमानान फुलताली। निमणे सुवातेर विजूची पाळी येयली। ओळख करून दिताना आपूण एका वर्कशॉपान मेकॅनिकची नोकरी करता म्हणून सांगलें। कितलेशेच जाणांनी नाका मुरडली आनी विजू बद्दल इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स बाळगिलो। फुडची कार्यावळ सहभोजन। त्या सहभोजनाक विजूच्या कितलेशेच मित्रांनी तेज्या पासून 4 हात लांब रावपाक पसंत केले। विजू जेवताना हातान जेवतालो तर ताचे बाकीचे वर्गमित्र चमच्या काट्यांनी जेवताना सामको फरक दिश्टी पडटालो। कार्यक्रमाच्या शेवटाक फोटो सेशन कार्यावळीक बाबडो विजू साद्या शर्ट पॅन्टीन सूट बूट मारलेल्या त्याच्या मित्रां मदीं एका कोनशाक फाटल्या ल्हानीन उबो आशिल्लो। एकामेकाक हाय हॅलो करून निरोप घेताना विजू कडेन मात्र सगळेच जाण आड नदर करताले। ह्या गेट टुगेदर कार्यावळी उपरांत बरोबर 8 दिसान ह्या कार्यावळीचो फोटो एका वर्तमानपत्रान छापून आयलो। त्याच दिसा आनी बरोबर त्याच वर्तमानपत्रान आनी एका बातमेन सगळ्या लोकांक अजाप करून दवरले। पयल्या बातमेचो शीर्षक आशिल्लो 1993 वर्साच्या बॅचाचो गेट टुगेदर सुवाळो थाटामाटान संपन्न। तर दुसऱ्या बातमेचो शीर्षक आशिल्लो गरीब कुटुंबातल्या विजू गावडेक राष्ट्रपती पुरस्कारान सन्मानित। व विजू गावडे दुसरो तिसरो कोण न्हू तर त्या गेट टुगेदर पार्टीक सादे शर्ट पॅन्टीन, पांयान कोल्हापुरी चप्पल घालून, चमचो कांटो ना घेता हातान जेवपी, गरीब परिस्थितीक लागून अर्द्याचें शिक्षण सोडपी तुमचो आनी आमचो विजू म्हणजेच विजय तुकाराम गावडे। मेकॅनिक विजून शेती विशयी तंत्रज्ञान क्षेत्रांत कमी खर्चान चड उत्पन्न दिवपी उपकरणांचो शोध लावन राष्ट्रपती पुरस्काराक पात्र ठरलेलो। त्याच दिसा विजूच्या साद्या 1200 रुपया किमतीच्या मोबायलाचेर ताच्या वर्गमित्रांच्यो सॉरी अँड प्राऊड ऑफ यू विजू मॅसेजींनी तेच्या मोबायलाचे इनबॉक्स भरून वताले आनी सादो 1200 रुपया किमतीचो मोबायल लाख मोलाचो म्हणून मिरयतालो। मनीस सादो दिसलो म्हणून आमी तेची लायकी ठरवची न्हू। मनशाची लायकी त्याच्या कपड्यांनी न्हू तर त्याच्या कला गुणांनी ठरता हे विजून सगळ्यांक दाखोवन दिले। देव बरें करूं।